बाणास्तारी अपघात प्रकरणात घटनेचे पुरावे नष्ट करप तशेंच पुलिसांची दिशाभूल करपाच्या प्रकरणात अमित पालेकर आणि गणेश लामाणी हांच्या आड योग्य ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान पुलिसेचे कान ओडिल्ले। त्या उपरांत मार्दोळ पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हांची खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू जाल्या। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात आता एक वेगळे मोडण घेतला। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात घटनेचे पुरावे नष्ट करप तशेंच पुलिसांची दिशाभूल करपाच्या प्रकरणात अमित पालेकर आणि गणेश लामाणी हांच्या आड योग्य ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान पुलिसेचे कान ओडिल्ले। त्या उपरांत आता मार्दोळ पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हांची खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू आसा। जुवारी पुलाचेर बेंगळूर सावन गोंयां येवपी खासगी बसीक अपघात जाल्लो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो आसूं येता। ह्या अपघातात 10 प्रवासी जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केल्यात। जुवारी पुलाचेर बेंगळुरू सावन गोंयां येवपी खासगी बशीक हो अपघात जालो। हातूंत 10 प्रवासी जखमी जाले आणि जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत ॲडमीट केलेले आसा। कुडचडे काकोडा कोयर प्रकल्पात सांगे, केपें, कुडचडे, धार बांदोडा सोडून हेर वाठारांतलो कोयर घेवपाक नगरपालिकेन विरोध केल्लो। देखून सरकारान बेगोबेग दखल घेवन सोनसड्या वयल्या कोयराचेर स्थगितीचो आदेश दिवपाची मागणी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हांणी केला। सोनसड्या वयलो कोयर काकोड्या नाका अशें तांचें म्हणणें आसा। कुडचडे काकोडा कोयर प्रकल्पात सांगे, केपें, कुडचडे, धार बांदोडा सोडून हेर खंयच्याच वाठारांतलो कोयर घेवपाक नगरपालिकेन विरोध केल्लो। देखून सरकारान बेगोबेग दखल घेवन सोनसड्या वयल्या कोयराचेर स्थगितीचो आदेश दिवपाची मागणी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हांणी केल्या। राष्ट्रीय खेळांमदले कांय खेळ जे पयलीं पुण्या जावपाचे आशिल्ले ते आतां पुण्या बदला दिल्लीत जातले अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। गोंयांत ह्या खेळांची मुळावी बांदावळ नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्लो आसा। राष्ट्रीय खेळांची तयारी पुरायपणान सुरू जाल्या। स्पेशल ऑलिंपिकाक गेल्ल्या खेळगड्यांचे पयशे लेगीत चवथी पयलीं दितले अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। भारत हे पयलीं सावन चलत आयिल्लें नांव आसा। ताका लागून विरोधकांनी ह्या नांवाक विरोध करचो न्हय अशें आदलो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर म्हणटा। इंडिया हें नांव बदलून भारत करचें असो निर्णय आजूनच जावंक ना। बेश्टीच ही वावडी पातळिल्ली आसा। संसदेचें अधिवेशन सुरू जाल्या उपरांत ह्या विशीं कितें आसतलें तें कळटलें अशें तांचें म्हणणें आसा। तर दुसऱ्या वटेन इंडिया अलायन्साक भाजप भिना अशें तेंडुलकराचें म्हणणें आसा।
टमाटा सयत राज्या भायल्यान येवपी भाजी सध्या सामकी सवाय जाल्ली आसा. तरी आसतना चवथीच्या बाजाराक भाजी म्हारग जावपाची शक्यताय आसा, तशे संकेतूय कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात. दिवचलच्या सप्तकी बाजारात भाजी सवाय आशिल्ली, मात फुडल्या सप्तकी बाजारा मेरेन ती कितली वाडटली असो अदमास आसा. सध्या टमाटा सयत राज्या भायल्यान येवपी सगळीच भाजी सवाय जाल्ली आसा. तरी चवथीच्या बाजाराक लागून भाजी म्हारग जावपाची शक्यताय आसा अशे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचलच्या सप्तकी बाजारात भाजी सवाय आशिल्ली, मात फुडल्या सप्तकांत बाजारात ती कितली म्हारग आसतली हाचो अंदाज येना असो विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. म्हापशें बाजारात आपतकालीन स्थिती वेळार उजो पालोवपी दळाची गाडी आनी अँब्युलन्सीक वाट मेळची ह्या खातीर साळगांवकर लेनींतल्या फळां विक्रेत्यांक रस्त्याच्या दुभाजा कडेच्या कुशीक स्थलांतरीत करपाचो थाराव पालिका मंडळाच्या बसकेंत घेतलो. मार्केटांत आपतकालीन गाडयां खातीर 5 मीटर रस्तो मेकळो दिवपाची मागणी उजो पालोवपी दळान केल्ली. ह्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्लो आसा. म्हापशा बाजारात आपतकालीन स्थिती वेळार उजो पालोवपी दळाची गाडी तशेंच अँब्युलन्सीक वाट मेळची ह्या खातीर साळगांवकर लेनींतल्या फळां विक्रेत्यांक रस्त्याच्या दुभाजा कडेच्या कुशीक स्थलांतरीत करपाचो थाराव पालिका मंडळाच्या बसकेंत घेतिल्लो आसा. गोविंदारे गोपाळाच्या जयघोषात श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमतान बेरेस्तारा दिवचले दहीहंडी जाली. शांतादुर्गा मुळावे शाळेत तर भुरग्यांनी जल्लोश करीत दहीहंडीचो घोस्त काडलो. भुरग्यांनी राधा आनी कृष्णाची आकर्शक मुस्तायकी घातिल्ली. प्लास्टिविजन ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर प्लास्टीक वेवसायिकां खातीर मुंबय प्रदर्शन घडोवन हाडटले. युनेस्को मैदानार जावपी हे प्रदर्शन डिसेंबराच्या 7 ते 11 मजगती जातले आनी प्लास्टीक इंडस्ट्रीत वावर करपी कंपन्यो आपले वेगवेगळे आनी नाविन्यान भरिल्ले प्लास्टिकांच्यो वस्तू ह्या प्रदर्शनात मांडटले. सुमार 30 देश ह्या प्रदर्शनात वांटेकार जातले अशें प्लास्टिविजनाचे अध्यक्ष चंद्रकांत तुरखिया हाणें सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें. फाटली साबार वर्सां अनुसूचित जमाती ओबीसी आनी हेर जमातीं खातीर आशिल्लो आर्थीक मजत निधी दिवंक ना. समाज कल्याण खातें, बायल आनी भुरगीं उदरगत खातें तशेंच खेळा खात्यान वेगवेगळ्या येवजणेच्या लाभार्थ्यांक 330.78 कोटी रुपयांचे अनुदान आजुनूय दिवंक नाशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकार सांगता. ही रक्कम 15 सप्टेंबर मेरेन तरी सरकार दितलो काय अशेंय तो विचारता. भाजपा कडेन मिशन टोटलाचेर खर्च करपा खातीर पयशे आसात, पूण गरज आशिल्ल्यांक पयशे दिवपाक तांचे कडेन निधी ना असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो.
दिवचलच्या कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपी रस्त्याचेर उबे रावपी पोदेरांक पालिकेन धांवडावन घातल्या. येरादारीक आडमेळी करशात जाल्यार खबरदार अशी कडक ताकीदूय पालिकेन ह्या पोदेरांक दिल्या. कोर्टा कडल्या वॉल्ताचेर पाव विकपी पोदेरांक लागून हो रस्तो येरादारीक सामको धोक्याचो जाल्लो. ल्हानसान अपघातूय घडटाले. पालिकेच्या शिटकावणे उपरांत कोर्टा कडेन रावपी पोदेरांक आपली बिटकी आतां दुसरे कडेन तांच्यांनी गुठलयल्या. सांग्यार संगमेश्वर स्थानाचेर फाटलीं कितलींशींच वर्सां गणपती विसर्जन करतात. मात हालीं कांय तेंपार थंय लोक अस्थी विसर्जनूय करपाक लागल्यात. मात अस्थी विसर्जना खातीर एक कायम स्वरुपी सुवात थारावपाची गरज आसा अशें मत कांय थळाव्यांनी उक्तायलां. ह्या सुवातीचेर गणपतीचें विसर्जन जाता. सांग्यार संगमेश्वर हे स्थानाचेर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गणपती विसर्जन जाता. मात हालींसराक कांय लोक थंय अस्थी विसर्जनूय करपाक लागल्यात. अस्थी विसर्जना खातीर एक कायम स्वरुपी अशी सुवात थारावपाची गरज आसा अशें कांय मत थळाव्यांनी उक्तायलें. जुवारी पुलाचेर बेंगळुरू सावन गोंयांत येवपी खासगी बसीक अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडला आसूं येता. ह्या अपघातांत 10 प्रवाशी जखमी जाले. जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केले. बेंगळुरूच्यान जुवारी पुलाचेर हो अपघात जालो. बेंगळुरूच्यान गोंयांत येवपी ही बस जुवारी पुलाचेर लवंडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडला आसूं येता असो अंदाज आसा. ह्या अपघातांत 10 प्रवासी जखमी जाले. तांकां उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. महाराष्ट्राच्यान गोंयां येवपी बशी पेडणे बस स्टँडाचेर वचनासतना प्रवाशांक महामार्गाचेरूच देंवयतात. ताका लागून पेडणेकारांची गैरसोय जाता. पेडणेकारांनी उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या मुखार आंदोलन केलें आनी महाराष्ट्राच्यो सगळ्यो बशी पेडण्या बस स्टँडाचेर थारच्यो अशी मागणी केली. ह्या वेळार दीपक वायगणकर हांणी आंदोलकाची भेट घेवन ह्या संदर्भात संबंदीत खात्याक कळून बेगोबेग फावो ती उपाय येवजण घेतले अशें आश्वासन दितकीच आंदोलन हें जें आसा तें फाटीं घेतलें. भायल्या राज्यांनी गोंयचे दायज आनी गोंयची संस्कृती विशीं एक वेगळीच वळख आसा. ही खंय तरी बदलपाक जाय. गोंय म्हटल्यार कितें आनी ताचें खरें दायज हेर म्हायती भायल्या राज्यांत दिवपाक जाय अशें उलोवप सभापती रमेश तवडकरान केलें. बेरेस्तारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आदिवासी समाजाच्या एका कार्यावळींत सभापती उलयतालो.
संशोधन अशें जावचें ज्या संशोधनाचो वापर गोंयच्या समाजाक जावचो हो मुखेल हेतू नजरे मुखार दवरून कोंकणी संशोधन केंद्रान पावलां उबारला अशें साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. कोंकणीतलें संशोधन केंद्र हे साळगांवकर समाजाचे कुलगुरू श्री वासुदेव साळगांवकर हांच्या उगडासाक ओपला अशें उदय भेंब्रेन म्हटलें. कुडका येवपा आशिल्ल्या खेळा मैदानाच्या सुवातेची थळावो आमदार विरेश बोरकारान पळोवणी केली. कुडकाच्या तरणाट्यांक खेळपा खातीर मैदान नाशिल्लें. हांगासर खेळा मैदान बांदपाची मागणी विरेश बोरकारान केल्ली. त्या प्रमाण खेळा खात्याच्या संचालकान अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या सुवातेची पळोवणी केली. कुडका हांगासर येवपा आशिल्ल्या खेळा मैदानाच्या सुवातेची पळोवणी आमदार विरेश बोरकारान केली. कुडकाच्या तरणाट्यांक खेळपा खातीर एक मैदान जाय आशिल्लें. हांगासर खेळा मैदान बांदपाची मागणी विरेश बोरकारान फाटीं केल्ली आनी त्या प्रमाण खेळा खात्याच्या संचालकान अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या सुवातेची पळोवणी केली. फाटली साबार वर्सां अनुसूचित जमाती, ओबीसी आनी हेर जमातीं खातीर आशिल्लो आर्थीक मजत निधी दिवंक ना. समाज कल्याण खातें, बायल आनी भुरगीं उदरगत खातें तशेंच खेळा खात्यान वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक 330.78 कोटी रुपयांचे अनुदान आजुनूय दिवंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजेकारान सांगलें. ही रक्कम 15 सप्टेंबर मेरेन तरी सरकार दितलो काय अशें तो विचारता. भाजपा कडेन मिशन टोटलाचेर खर्च करपा खातीर पयशे आसात, पूण गरज आशिल्ल्यांक पयशे दिवपाक ताचे कडेन निधी ना असो तोमणोय ताणें ह्या वेळार मारलो. सादिक बेल्लारी खून प्रकरणात मायणा कुडतरी पुलिसांनी चवथो आरोपी जावेद पनवाला हाका अटक केल्या. त्याचबरोबर खुना खातीर वापरिल्ले हत्यारूय जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांची आनीक एका दुबाविताचेर नजर आसा तशेंच फुडलो तपास चालू आसा. हो चवथो आरोपी सादिक बेल्लारी खून प्रकरणांतलो ताका कुडतरी पुलिसांनी आतां अटक केलेली आसा. त्याचबरोबर खुना खातीर वापरिल्ली हत्यारांय पुलिसांनी जप्त केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांची आनीक एका दुबाविताचेर नजर आसा, ताका लागून फुडलो तपास आजुनूय चालू आसा. एका नाल्लाचो खूब गोश्टीं खातीर उपयोग जावं येता. शेतकाऱ्यांनी फक्त नाल्ल विकचे सोडून ताचे बाकीच्या भागांचोय वापर करपा खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तांकां तयार करपाक जाय आनी मार्केट दिवपाक जाय. सरकार तांच्या प्रमोशना खातीर तयार आसा, पूण शेतकाऱ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अशें उलोवप केलें. प्लास्टीक कल्चर आनी मायक्रो न्युट्रियंट्स कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शेतकाऱ्यांक अशें उलोवन दाखयलें. एका नाल्लाचो खूब गोश्टीं खातीर उपयोग जावं येता. शेतकाऱ्यांनी फक्त नाल्ल विकपाचें सोडून ताचे बाकीचे भागांचो वापर करपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक जाय. त्याच बरोबर शेतकाऱ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
वास्को नेवल एअरक्राफ्टाचो एक स्लॅब बेरेस्ताराक कोसळ्ळो. ह्या घडणुकेंत एकल्याक मरण आयला जाल्यार 2 जाण जखमी जाल्यात. जखमींचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा. वास्को नेवल एअरक्राफ्ट यार्डाचो स्लॅब बेरेस्तारा अचकीत कोसळपाची ही घडणूक घडली. स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडल्या ती बिल्डींग पोरणी म्हणून सुत्रा कडल्यान कळ्ळा. ह्या घडणुकेंत एका कामगाराक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 2 जाण कामगार जे आसा ते जखमी आसात. मरण आयला तो कामगार मडकयचो. ताचें नांव खेमकांत नायक. जाल्यार साहिल महाले आनी बाबासाहेब सांगले हे 2 जाण कामगार गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां जीएमसीत उपचार चालू आसा. फोंड्या वयल्या बाजारात चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याचेर मंगळारा राती पुलिसांनी धाड घालून 4 जाणांक अटक केली. तांच्या कडल्यान रोख रक्कम, मोबायल आनी जुगाराचे हेर सामान पुलिसांनी जप्त केले. फोंड्या वयल्या बाजारात हे बेकायदेशीर जुगार खेळटाले. जुगार अड्ड्याचेर पुलीस पावले. तेंच्यांनी हो व्हिडिओ रिकॉर्ड केलो. तेन्ना ही घटना सगळी मोबायलाचेर कैद जाली. जेन्ना तांकां भायर हाडले तेन्ना एकटो जुगार खेळपी थंयच्यान ताणें फुज्जो काडलो. तशेंच तेच्या फाटल्यानूय पुलीस लागले. फोंड्या वयल्या बाजारात चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याचेर ही पुलिसांनी धाड घालून 4 जाणांक अटक केली. तांच्या कडल्यान पयशे, रोख रक्कम, मोबायल आनी जुगाराचे हेर सामानूय पुलिसांनी जप्त केला. पुलिसांनी एक व्हिडिओ काडलो हांकां अटक करतनाचो. जेन्ना पुलीस तांकां घेवन भायर येताले तेन्ना एकट्या जुगार खेळपी मनशान थंयच्यान फुज्जो काडल्यो. पुलिसांच्या उजिरूच ताणें धांव मारली. दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारिल्लो बायोमिथिएशन प्रकल्प म्हटल्यार पालिकेच्या खर्चाचेर नियंत्रण येवपाक मजत जातली असो विश्वास पालिकेक आसा. वीज निर्मिती वांगडाच ह्या प्रकल्पात आतां ओल्या कोयरा पासून गॅस निर्मिती जावपाक लागल्या. मडगांव नगरपालिकेन काडिल्ले पोस्ट कालबाह्य कित्याक केले ताची जाप हांव मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारतलो अशें विधान मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केलां. ही नोकर भरती लॅप्स जावपाचें कारण कितें त्या विशीं आपणे डीएमए कडेन उलोवप करपाचें थारायल्लें. मात त्यान पयलींच पोस्ट लॅप कित्याक जालें हाची आपणाक कांयच म्हायती ना अशें दामोदर शिरोडकार म्हणटा. पणजे पर्वरी मांडवी पुलाच्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर फळां भाजी फुलां विकप्यांचेर पणजे पुलिसांनी कारवाय केली. फाटल्या 5 वर्सां परस अदीक काळा सावन आमी ह्या सुवातेचेर वेवसाय करतात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. आयज मेरेन तांकां कोणेच हरकत घेतिल्ली ना. चवथ तोंडार आसतना आमच्या पोटाचेर हात घालपाचो हो यत्न जालेलो आसा. हे कितले योग्य आसा असो प्रश्न थंय आशिल्ल्या विक्रेत्यांनी उपस्थित केला. तशेंच गोंया भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याचेर परिणाम जाता अशी तांच्यांनी खंत उक्तायल्या.